नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पळयात आयच्यो हेडलायन्स। नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीक गळटी, फॉल सिलिंग कोसळ्ळें। कामाच्या दर्जाचेर उप्रासला प्रश्न। चार्ल्स कुरैया फाउंडेशना वरवीं करात कला अकादमीचे ऑडिट। गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीची मागणी। कला अकादमीचे सिलिंग कोसळपाचे घडणुकेची मुख्यमंत्री करतलो चौकशी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेची माहिती। खासदार निधींतल्यान उत्तर गोंयची केली उदरगत। आयुष हॉस्पिटलात 338 जाणांक दिल्यो नोकऱ्यो। रस्ते, शाळांचे केले नूतनीकरण। श्रीपाद भाऊन कामाचो रिपोर्ट कार्ड दवरलो गोंयकारां मुखार। वास्कोत एका जाणटे बायलेचो जालो खून। अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद। खुनाचे कारण समजुना। फुडलो तपास आसा सुरू। इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटींचो वापर चड म्हणूनच निकाल आयलो कमी। फाटल्या 10 वर्सांच्या तुळनेत अंदू 12वीचो निकाल उणो। गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटयेचे म्हणणे। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीक परतून गळटी लागल्या। गळटेक लागून फॉल सिलिंगूय कोसळ्ळां। ताका लागून कला अकादमीच्या कामाच्या दर्जाचेर परतून एक फावट प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे नूतनीकरण केले। नूतनीकरण केल्ली कला अकादमी उक्ती करून 6 महिने लेगीत जावंक ना आनी एक प्रकार घडत आसा। सोमार सकाळी कला अकादमीच्या पयल्या माळ्यावेल्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळ्ळो। हे फॉल सिलिंग कशें कोसळ्ळे ते कळपाक मार्ग ना, पूण सकयल उदक दिश्टी पडटा। देखून उदक चिरपूनच हे फॉल सिलिंग कोसळ्ळे आसूये असो अदमास आसा। पूण हे उदक एसीचे काय पावसाचे ते कळपाक मार्ग ना। पूण कितेंय जावं, कला अकादमीक लागिल्ले गिराण काय सुटना। कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीचे बाबतीत फाटोफाट अशे प्रकार घडत आशिल्ल्यान लोकांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामाच्या दर्जाचेर प्रस्न उपरासला। कला अकादमी जी हालीं कोट्यांनी रुपया रिनोवेट करून कोट्यांनी रुपया मोडून जी रिनोवेट केल्ली, त्या कला अकादमीचे रिनोवेट केल्ल्या कला अकादमीचे एक कारनामे जे हांगा घडटात ते आमी पळयतात। आतां नवो कारनामो जो जाला तो हांव तुमकां दाखयता। कितें जालां तें आतां हे हांगासर पळय, हो सेक्युरिटी गार्ड हांगासर आसा, तो आमकां भितर वचपाक दिना। हांगाच्यान आमी तुमकां हांगासर दाखोवंक शकता की फॉल्स सिलिंग जे आहा ह्या रिनोवेटेड कला अकादमीचे ते हांगासर पडला। आनी कितें जालां एक्झॅक्ट कितें जालां ते पळोवपा खातीर आमी जर वचत जाल्यार हांगासर आतां आमी पळोवपाक शकता की हे सेक्युरिटी गार्ड हांगासर तेंच्यांनी नेमियार केल्या आनी ते आमकां भितर कितें जाता एक्झॅक्ट ते आमकां पळोवपाक दिना, फोटो मारपाक दिना, व्हिडिओ काडपाक दिना। हें अशें कित्याक करतात? हो एक व्हडलो प्रश्न। कोणा खातीर आनी कोणा कडल्यान दडोवपा खातीर तुमी हें करता? जानेरान पायपाचे वाल सुटून कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकार सभाघरांत उदकाची गळटी जाल्ली। त्या वेळार मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्ले कला अकादमीत उजो पालोवपाच्या यंत्रणेचे टेस्टिंग चालू आशिल्ले आनी टेस्टिंगे वेळार वाल सुटून उदकाची गळटी जाल्ली खंय। हे फॉल्स सिलिंग जे आहा ते पडलेले आहा आनी कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे रिनोवेशन केल्ले। आतां हे रिनोवेशन ह्या असल्याच दर्जाचे आसा काय कितें हें खबर ना। फाटले फावट एकदां कला अकादमीचे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो सभागृह आहा थंय उदक जे आहा ते सकयल वज्रो कसो पडिल्लो, तेन्ना आमी जेन्ना मंत्री गोविंद गावडे हांकां विचारलेले तेन्ना तेणी सांगलेलें की ते थोडे रिपेरिंगाचे अशें काम आशिल्लें, तेका लागून ते टेस्टिंग चालू आसलें तेन्ना अशें जालें म्हणून। पूण आतां हें जें सिलिंग पडलां ते कित्या खातीर पडलां काय, किंवा हेका जबाबदार कोण, आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमकां भितर वचून ते कित्याक तुमी दाखोवपाक दिना, हांगासर कित्याक आडयतात, तें सुद्दां व्हडलो प्रश्न आसा। आनी हेका लागून परत एक फावट कला अकादमीची जी कोट्यांनी रुपया मोडून रिनोवेशन जे केल्लें तेचेर परतून एक फावट प्रश्नचिन्ह जे आहा ते उबें जाल्लें आहा। बट कोण सिनियर आहा ते आमी तेंच्या वांगडा उलोवपाचो प्रयत्न करतले आनी भितर जें कितें चल्लां ते तुमचे कडेन दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केलो। तुमी पळयत रावात, म्हाज्या वांगडा विनायक सामंत आनी हांव विश्वनाथ नेमी पणजी।
सुमार 75 कोटी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीचे चार्ल्स कुरैया फाउंडेशना वतीन ऑडिट करात गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन मागणी केल्या। कला अकादमीच्या पहिल्या माळावयल्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळ्ळे उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत दुर्गादास उलयतालो। आता हे फॉल सिलिंग जे पडला हातून एक स्पष्ट जाता की एक दाखोवन दिता एक हे जावंक शकता की सरकार जर कॉलॅप्स जाला ताजो रेप्लिका कला अकादमी कॉलॅप्स जावन आमकां दिसता। आमकां याद जाता मंत्र्यान त्या वेळार विधानसभेच्या भायर म्हणिल्ले हू इज चार्ल्स कोरिया काय म्हणून। चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान जेन्ना कला अकादमी केली आनी कितलेक वर्सां ती कॉलॅप्स केन्ना जाली ना आनी ती बरे तरेन चल्ली। मे बी मायनर रिपेयर्स रिक्वायर्ड आशिल्ल्यो त्या वेळार काळाची गरज आशिल्ली की तांकां सरकारान आपोवन हाडून बाबा तुमी हे केल्ली टायम फॉर रिनोवेशन किंवा मायनर चेंजीस म्हूण तांकां इनवॉल्व करून सरकारान हें करपाक जाय आशिल्लें कारण दे वर नोईंग द निटी-ग्रिटीज ऑफ दॅट कला अकादमी। हू इज चार्ल्स कोरिया म्हणले पळय ताचें आज उत्तर हे 3दा कॉलॅप्स जावन कळून येता। जे रिनोवेशन जाले जे रिनोवेशनाचे 75,000 कोटी 75 करोड जर पावले ताजे वर्स सुद्दां जायना आनी फॉल सिलिंगाक कॉलॅप्स जावपाक लागलो 2 वर्सां जावना। हू इज चार्ल्स कोरिया म्हणले पळय तांकां मानान आपोवन हाडून हे कामां केल्या पळय दुसऱ्या एजन्सीक घालून ताजे ऑडिट इमिडिएट करचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशना मार्फत। नाजाल्यार एक दीस असो येतलो जे आतां पार्ट पडटा पळय एक दीस अशें आसतलें मॉन्सुनान की मेजरूच पार्ट खंय परतो कॉलॅप्स जातलो हातून दुबाव ना। सो सरकारान ही बाब गंभीरान घेवची इमिडिएटली गंभीरान घेवची कारण जी 3 मेंबर कमिटी लास्ट टायम नेमिल्ली एन्क्वायरीक त्या कमिटीन कितें रिपोर्ट दिलो कितें केलें हें कोणाक काय खबर ना। 2014 ते 2024 या 10 वर्साच्या काळात केल्ल्या कामाचो नियाळ उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी गोंयकारां मुखार दवरला। या काळात खंयची कामां कितल्या खर्चात खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान केल्या ताची माहिती तांणी दिल्या। ह्या वेळार आयुष हॉस्पिटलांतली नोकर भरती तशेंच वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या कामाचो खर्चाची माहिती तांणी सांगली। कामाचो नियाळ दिवपी पुस्तकांचे उक्तावण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिले। आयुष हॉस्पिटलात 80% नोकऱ्यो खंय गोंयकारां खातीर राखीव। आयुष हॉस्पिटलात सध्या MTS, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हाऊसकीपिंग, सेक्युरिटी तशेंच हेर साबार अश्यो 338 जाणांक नोकऱ्यो दिल्यात। हातून पात्रताय प्रमाण 237 गोंयकार आसात जाल्यार 237तले 153 पेडणेकार अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिल्या। श्रीपाद तुम्ही कामांचे रिपोर्ट कार्ड दवरले पण विरोधक म्हणतात की भाऊन रोजगार कितलो दिलो केंद्रीय हेतून आसूं किंवा राज्या भितर त्याची आकडेवारी बी तुम्ही दिसले त्याची आकडेवारी तुमकां आकडे सकट म्हणटकीर पण रोजगार उपलब्ध करप हे आमचे सगळ्यांचे काम राज्य सरकारच्या माध्यमातून ते सगळे दिवप जी आमची इन्स्टिट्यूशन त्याच्या संदर्भात हांव एक जे हाडूं शकता एक जर जे एकच हांव उदाहरण दिता पण नंतर जॉब आमी घेना आपापल्या पुर्तीनुसार तांकां जॉब मेळटा पण जॉब उपलब्ध करप हे आमचे सरकाराचे आमचे काम ते आमी केलां। जे एक स्पेसिफिकली ऑडिट इन्स्टिट्यूट आयुर्वेदा हाजे जे आमी इन्स्टिट्यूट उबे केले आतापर्यंत साधारण फुल फ्लेज जावंक ना। जवळजवळ 150 बेडाचे हॉस्पिटल फुडें चालू जातले आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज सुरू जातली त्या वेळाचेर आनी स्टाफ वाडटलो आनी एका सगळ्याक आमी 80% गोंया खातीर रिजर्वेशन 80% जॉब जे आसा ते गोंयकारांक दिवचे अशें आमी एग्रीमेंटाक जावन दिल्लें आसा। आतां पर्यंत जे जॉब थंय मेळ्ळा ते 338 जॉब थंय मेळ्ळा टोटल जॉब आयुष हॉस्पिटलांत तातूंतले 237 हे गोंयकारां खातीर जवळ 70% आसपास आसात आनी तातूंतल्यान खास पेडणे खातीर 153 पेडणेचे लोकांक 153 जॉब मेळिल्ले आसात हे रिपोर्ट आसा आनी साधारण जे काही एग्रीमेंट आहा ताका लागून हे आसा आनी येणाऱ्या काळात जेन्ना फुल फ्लेज जातले तेन्ना 80 पेक्षा कदाचित जास्त मेळूंक शकतले हे तुका एक उदाहरणार्थ सांगले पूण वेगवेगळ्या भागांत जशें आमचे केंद्र सरकार आयुष बेंचच्या माध्यमातून जवळ 140 डॉक्टरांक कामाक लायले विविध प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत आज ॲलोपॅथी बरोबर आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी डॉक्टर ते लोकांक सेवा दितात आणि तर त्याचे हेल्थ ऑफिसर म्हणून काही काम करता हे आतापर्यंत रिकॉर्ड होतो
आणि त्याबरोबर एअरपोर्टार किती लागला एक पॉईंट सरकार सांगताना कारण एअरपोर्टाच्या ताजी एक पॉईंट सरकारची आसा तातूंत आमी इंटरफेर जायना परंतु तो हाडून जे जॉब जातले ते आमीच उत्पन्न केले न्ही जॉब उत्पन्न करपाचें काम जे आमी आमचें काम केलें हांगसरलें एडमिनिस्ट्रेशन इतले कोणाक जॉब घेवन करतले. हे शिवाय खासदार निधीतल्यान 91 कम्युनिटी हॉल 92 मसुंड भूंय तशेंच राज्यातल्या साबार शाळांचे नूतनीकरण रस्त्याक लायटी घालप रस्ते पक्के करपाचे काम तशेंच हेर कामां केल्यात अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिली. या जे 1200 प्रोजेक्ट जे आमी म्हणटात तातूंतल्यान जवळ जवळ मोठो कंपोनंट जो आसा तो एक गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाचो आसा. आमी जवळ जवळ 91 कम्युनिटी हॉल गांवांत गांवाच्या डिमांड आयलो पंचायतीच्या डिमांड आयलो तशेंच आज पासून 91 हॉल आमी बांदून दिले. दुसरो कंपोनंट जो आसा तो स्मशान भुमीचो जवळ जवळ 72 स्मशान भुमी तातूंतल्यान बांदल्यो. आणि तिसरो कंपोनंट हो आमी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा तांकां सर्वतोपरी मदत करपाचें काम केलें. आनी मागीर तांकां क्लासरूम आसतले तांकां हॉल आसतलो त्याच बरोबर तांकां कंप्युटर लॅब आसतली लॅबोरेटरीज आसतली तांकां स्कूल बस आसतली अशे तरेचे किंवा तांकां वाचनालयान पुस्तक आसतली अशे तरेचे प्रोजेक्ट जे स्कुलांनी आमकां दिले. आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळ जवळ उत्तर गोंयच्या एकूय सगळ्या स्कुलांनी आमी हे पुरो केले. आणि त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर सॅनिटरी पॅड आनी इतर ज्यो काही आवश्यक गोश्टी लागतात तेय दिल्यो. म्हाका दिसता उत्तर गोंयचे अशें एकूय स्कूल ना ज्या जाग्यार की आमी खासदारीच्या माध्यमातून काही ना काही तांकां पावयनासतना रावलो. आणि अशे प्रकार जाय नंतर मागीर जो जो डिमांड आयलो काही गांवांनी खेड्या गांवांनी स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यो त्यो स्ट्रीट लायट आमी सगळे घालून जवळ 25 लाख ते 30-40 लाखापर्यंत इस्टिमेटाचे आमी सगळे घालून दिल्यो. रोड्स केले ल्हानशे पूल बांदले साको बांदले थोडीशी गटराची जागा खरोखर गटराची व्यवस्था आशिल्ली ते केली. हँडिकॅप्टांक तांकां 3 व्हिलर आमी स्कूटर दिल्यो व्हीलचेअर दिल्यो जेची इक्विपमेंट लागतात ती दिली. अशा बरो विनियोग ह्या फंडाचो आमी केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खारीवाड्यार रावपी गायत्री मराठे ह्या 70 वर्सां पिरायेच्या जाणटे बायलेचो आयतारा गळो चिरून खून केलो. ह्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी अनवळख्या आड कागाळ नोंद केल्या. गायत्री हांची कूड तपासणे खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. खुनाचें कारण मात स्पश्ट जावना. गायत्री मराठे ही एकलीच घरान रावताली. तिका भुरगीं नाशिल्ल्याचे ताच्या सोयऱ्यांनी सांगले. केन्ना तरी तांचे सोयरे तिका मेळपाक येताले ना जाल्यार ती सोयऱ्यांगेर वताली. आयतारा सकाळी 11:30च्या सुमाराक शेजारची एक तरणाटी चली तिच्या घराकडे आयली. ताणे वरांड्याचे दार उक्ते गेले पूण भितरले दुसरे दार बंद आशिल्ल्यान ताणे बेल वाजयली पूण भितरल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते परतून गेले. उपरांत सांजवेळा 5:30 वरांच्या सुमाराक ती चली परतून गायत्रीच्या घरा गेले. तेन्ना ती जाणटी बायल जमनीचेर पडिल्ली दिश्टी पडली. ते तरणाटे चलयेन आशीक कुशीकच्या लोकांक म्हायती दिली. उपरांत थळांनी पुलिशेक कळीत केले. पुलिशेन घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आनी पोस्टमॉर्टम करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिला. खुनाचें नेमकें कारण कळूंक ना. फुडलो तपास आसा सुरू. म्हाका ती सरान फोन केलो की अशी अशी तुजे मावशीक म्हणल्यार सुरी मारल्या आनी तेन्नाच हांव मागीर हांगा आयलो. केन्ना तुमकां समजलो हें आतां अर्द वर पयलीं म्हाका सरान फोन मारलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें. तेन्ना हांव हांगा आयलो पळोवपाक. ह्या घरान कोण रावता कोण कितले ती एकटीच रावता. तिका हें ना भुरगीं बी ना एकटीच रावता ती. मागीर केन्नाय मागीर म्हयन्यान एकदां बी आमगेर येवन वचप कितें. कितली वर्सांची पिराय सुमार तिका आसतली 70 जाली तिका. एकटी रावताली. हय जालें कितें अशें जालें म्हणून सरान म्हाका सांगलें तिका सुरी मारल्या म्हणपाक लागलो. म्हण तें सुरी मारल्या म्हणून हांव पळोवपा आयलो. पळोवपा आयलो जाल्यार ती सामकी पडल्या आनी ती सुरी बी आसा तें सूर्या अशें मर्डर केलें तिका. हांगा CCTV कॅमेरा बी कितें आसा? CCTV हांगा कांय दिश्टी पडना. कितें कोणाची वायटपण दुश्मनी बी कितें आसलें कांय खबर ना कित्याक आमी केन्ना येताले न्ही. केन्नाची खबर जाली कितल्यांक जालें? ही आतां म्हाका दिसता 1 वर बी जातलें. एक 1 वर जातलें म्हणजे म्हाका आतां 1 वर अर्द वर जालें पयलीं फोन आयलो तेन्ना हांव मागीर दुकान म्हजें बंद करून आयलो हांगा. एकटी रावता पुलिसांक बी कितें आनी एक्स्ट्रा कितें सांगलां ना तें म्हाका म्हाजी स्टेटमेंट घेतला तेंच्यांनी. पुलीस सद्या भितर आसा. भितर आसा. आनी फुडें कितें आनी कितें आहा भितर काय रुमान आनी काय ना? ना एकटी आसताली. एकटी आसताली ती. कितें खंय तरी अशें चोरपाचें बी कितें जालां? कांयच कळना. चोरपाक लागून आयलो की आनी कित्याक लागून तिका हें केलें तें कांय खबर ना. पूण घरान सगळें सामान सगळें आसा? हय सामान आसा तिच्या घरान. मैं आई थी 11 बजे ना तो दरवाज़ा बंद था तो मैं दरवाज़ा खोली ये वाला खुल जाता अपना आप और वो बंद था तो मैं बेल बजाई बेल नहीं आंटी दादी खोली तो मैं अपने रूम पे चली गई. कितना बजे? 11 बजे. फिर मैं 5:30 बजे आई तो दरवाज़ा में पूरा सारा खुला था तो मैं बाहर से मैं देखी दादी गिरी थी फिर ब्लड गिरा था तो मैं डर के मारे बाहर आई. मैं सबको बोली. कितना बजे?
मैं खाड़ीवाड़ी में रहती हूँ, गणेश मार्केटिंग के होलसेल आप के उसके घर में पास। काम करते हैं? नहीं, हाँ. पण इन्फॉर्म केलें की एक मर्डर जाल्या सिनियर सिटीजनचे जाणटी बायलेची. आयज मर्डर जाल्या म्हणून हांव हांगा येयलो आनी खरेंच कितें हें आमच्या खारेवाडाचे नॉन मॉन आमचे ट्युशन हिंगा सगळे रावता. आयज हे भाशेन दिसाची मर्डर जावप म्हणचें खरेंच एक दूख कशी दिसता. कित्याक थोडे दीस जाले एक 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप केले आनी मर्डर केले. ह्या भुरग्यांक आतां सिनियर सिटीजनाची ती बायल एकलीच रावताली, तेजी आयज मर्डर जाली. म्हणजे कितें दाखोवन दिता आमच्या गोंयांत? आमचें गोंय हें दाखोवन दिता कितें देर इज नो सेफ्टी आमच्या हाका. आनी इतलें जाल्यार हेजेर कितें आहा आतां, हेजेर जबाबदारी कोण? ती जाणटी एकली रावताली म्हणून आनी तेवूय जाल्यार राज्य जालें जाल्यार कितें एक दुसरे भाशेन आसलें. पूण दिसाचें ते मे बी दीस मर्डर मे बी दनपारची जाल्या आनी जे चेडूं भितर येयलें तें चेडवाक चोयलें आनी तेणें भायर येवन आवाज केलो. म्हणजे दाखोवन दिता कितें हे सिनियर सिटीजनाक आयज सेफ्टी म्हणटा ती ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिओजी. फाटल्या 10 वर्सांच्या तुळनेत अंदू 12वीचो निकाल उणो जाला. विद्यार्थी मदीं इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटांचो वापर व्हडा प्रमाणात वाडिल्ल्यान ते अभ्यासाचेर लक्ष दिनात. शिक्षक कश्ट करतात पूण विद्यार्थी अभ्यासांत कश्ट करिनात. देखूनच 12वीचो निकाल उणो जाला अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी सांगलें. Various reasons. Number one, you can see one is vocational stream. The result is down. Second one is the science stream. You can also see it is down. And we have been receiving the complaints from different parts of different quarters of the schools. एक म्हणजे कितें, though the teachers they are working very hard, now sometimes the students they are not sincere. This could be one of the reasons. Second reason is now for the past 2 years you can see right from 21, एक झालं COVID. 22-23 there was this was for a biennial examination. Biennial means during the first semester examination there were only MCQ based questions. So there was no practice thankana. And second examination this was comprehensive or subjective wise examination. So जी practice करपाक जाय आशिल्ली. So that practice I think they were lagging in that practice. Number one. Focus एक आसूंक शकता. आणि मे बी हे 2 वर्सांनी तांच्यांनी तशें फोकसींग अशें क्वेरी जालें आमचे कडेन की बिकॉज ऑफ द युसेज ऑफ ऑफकोर्स हाव यू यूज द इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो तो एक जावं येता. दीज आर द फ्यू थिंग्स. दिस इज इफ यू कंपेयर टू येस दिस इज 85, 86 आसा आमचो 86, 87 दिस वॉज देर. But this comes out to be the lowest one. You can check, give me the first slide. कला अकादमीचे सिलींग कोसळपाच्या घडणुकेविशीं आपणे मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवप केलां. मुख्यमंत्र्यान हाचेर चवकशेचें आश्वासन दिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलें. कला अकादमीच्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग सोमारा सकाळी कोसळ्ळो. हे विशीं आपणे मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा केल्या. मुख्यमंत्र्यान हाचेर चवकशेचें आश्वासन दिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलें. फॉल सिलिंग कोसळपाचे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन जाप दिली. हांवें मुख्यमंत्र्याकडे आतां उलयलो, तांच्यांनी सांगलें आपण पळयता, त्याची इन्क्वायरी करता आणि योग्य ते उत्तर आपण प्रेसा बरोबर उलयता. इन्क्वायरी जातली डेफिनेटली जातली. ते उलयतले आनी तुमकांय सांगतले ते. कारण हांवें आतां कारण हांव थोडोसो उशिरा पावला, पण पयलीं हांवें तांचे कडेन उलयलो. म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें अशें तेन्ना हांव तांकां सांगलें तें म्हणलें आपण पळयता आनी हांवें एक्सप्लेन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिवोले वाठारांत स्विफ्ट कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्या कुशीकच्या शेतान वचून पडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना, पूण गाडयेचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. ही कार पर्यटक चलयतालो आनी अपघात जाले उपरांत घडणूक थळावयल्यान पर्यटकान पळ काडली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. जाल्यार गाडी घरांतलोच मनीस चलयतालो अशें कारीच्या मालकान सांगलें. एक्चुअली माझ्या मिसेसची कळ्ळें न्ही. आनी आतां लोकांनी कितें क्लेम केला ती गाडी रेंटाक दिल्यार एक्सिडेंट केला आनी तो गाडी सावणून पळो म्हणून कळ्ळें न्ही. बट तशें कांय ना तें की आमकां रेंट आमी तसो रेंटा धंदो आमचो ना, कळ्ळें न्ही. आनी सांगचें म्हटल्यार म्हाजो तो कजन तो एअरपोर्टार गेल्लो ड्रॉप करूंक आपल्या फ्रेंडाक. सो येताना कितें जालें, सकाळचो टायम तोय मातसो न्हिदेर आशिल्लो असो. आनी
ताज्या म्हायती प्रमाणे ताणें सांगलें की आपूण येताना एक गाय कितें आडवी आयली आनी आपणें सडनली दिली तिका ती वाटोवपाक गेलो आनी ती मातशी गाडी कंट्रोलच्या भायर पावली आनी फुड्यान एक गाडी दोनूय गाडयेक आनी ते एका गायेक वाटून गेलो तेन्ना ती गाडी कंट्रोल भायर गेली आनी ती मातशी भायर पावून ती शेता सायडीक वचून पडली गाडी ती. बट अदरवायज तशी इंजुरी बी कांय जावना ती. तो देवाचे करून बरो आसा. फक्त गाडी मातशी डॅमेज जाल्या ती आमी ऑलरेडी धाडलेली आसा रिपेर. तो एक्चुअली म्हापसा बट गाडी ती कोणानी अशी परती टर्टल जाली गाडी न्ही, सो तांच्यानी ती उबी केली कळ्ळें न्ही. आनी ती म्हाका असं फेसिंग दिसता म्हाका शिवले सायडीक फेसिंग जाले. सो हांवें तेच कन्फर्म केलें. ती गाडी एक्चुअली पडलेली टर्टल जाली न्ही आनी अशी स्ट्रेट फोर्स केली तांचे उबी गेली पळय ते ह्या डायरेक्शनान आसा ती शिवोलच्या वाटेन. ना आमचो तर प्रायवेट भाड्यान तशें आमचो कांय धंदो ना, आमी केन्ना दिना. कित्याक लोकांक तरी खबर आसा आमचे कडेन गाडी कितल्यो आसा आनी त्यो सगळ्यो आमचे पर्सनल गाडी यूज जाल्यो कळ्ळें न्ही. सकाळी कितें म्हाका कॉल आयले 4:30 इन बिटवीन 4:30-5 कितें आयल्ले कॉल. सो लोकांनी कितें क्लेम केला पळय रेंटाक दिल्ली म्हणून तशें कांय ना. बट शिवोलीन तर सगळ्यांक खबर आसा की म्हाजे कडेन गाडी कितल्यो आसा आनी आमी त्या धंद्यान ना, आमचो प्रोफेशन दुसरें आसा कळ्ळें न्ही. बट ते म्हाजे कजन घेवन जस्ट कोणा ड्रॉप करपाक लागून, कित्याक घरा कडेन गाडयो एक्सेस पडलेले आसा, कोण व्हरता मागून कोण. सो तितलें ते तशें कांय ना तें रेंटाक तशें रेंटाक. म्हाका अजून खबर ना गाडी धाडल्या आतां क्लेमाक इन्शुरन्साक आनी गाडी नवीन ती म्हाजी एक्चुअली वर्सूच ना तिका. नयबाग वाठारांत जाल्ल्या अबनेजर कुर्लू खून प्रकरणात दोगा दुबावितांक 9 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. सोऱ्याच्या गुळेत तांचे मदीं जाल्ल्या वादाक लागून हो खून जाल्ल्याची कबुली दुबावीत जुनेल कुल्लू हांणी पुलिसांक दिली. हे तिगूय मूळ झारखंडचे आसून दुसरो दुबावीत हो तांचो शेजारी आशिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा नयबाग वाठारांतल्या तेरेकोल न्हंयत झारखंडच्या अबनेजर कुल्लू ह्या दादल्याची उफेल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ली. नयबागच्या एका काजू बागायतीत तो मानायेचें काम करतालो. ताच्या गळ्यांत पुलिसांक नायलॉनाची दोरी मेळिल्ली. देखून पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायल्लो. तपासांत हो खून आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्या उपरांत पेडणे पुलिसांनी दोगा दुबावितांक ताब्यांत घेतिल्ले. ह्या प्रकरणात ताब्यांत घेतिल्ल्या दोगा दुबावितांक 9 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. नयबाग वाठारांतल्या तेरेकोल न्हंयत 20 एप्रिलाक सकाळीं थळाव्या लोकांनी थंय न्हंयत एक कोणाची तरी कूट उफेताना दिसली. थळ्या लोकांनी रोखडेच पेडणे पुलिसांक कळयलें. पेडणे पुलिसांनी ही कूड घेवन ताब्यात घेतली आनी बारीक निरीक्षण केलें जाल्यार त्याच्या एक सरभोंवतणी एक नायलॉन रोप आसलो आनी नायलॉन रोप काडटकच ते नायलॉन रोपाच्या भितून त्याच्या गळ्याक जी कूड आसली त्या कुडीक सारकें माग दिसूंक लागले म्हणून पुलिसांक दावड येयलो. पुलिसांनी पेडणे पुलिसांनी चवकशी सुरू केली तेन्ना हो कोण एक मनाय आहा आनी थंय तो वामन कारापुरकार हाचे कडेन तेच्या काजूच्या बागायतीन तो एक मनायपण करता म्हूण कळ्ळें. तेजी चवकशी केली तेन्ना आनी एक थंय लेबर आसलो वांगडा ते लेबरपण करताले ते ताचें नांव उमेश कुल्लू म्हणून. ताका चवकशीक ताब्यान घेतलो जाल्यार आनी थंय स्पश्ट जालें की तांणी त्या लेबराचो जो थंय मेळ्ळो न्हू ह्यो आमचो अबनेजर म्हणून जो एक जाची बॉडी मेळ्ळी ताका आमी खून केलो म्हणून. आनी हे संबंदान आणखी तांचो एक वांगडी जो हातून सिंधुदुर्गान थंय मनायपणाचें काम करतालो आनी ताकाय पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. तो कशी करतकच हितून स्पश्ट जालें की हे सगळे तिनूय झारखंड वाठारांतले आहात आनी जो अबनेजर आनी जुनेल हे भाव थंय तांच्या घरा कडेन एक जमनीचो वाद आहा आनी हेंच्यांनी कितें केलें हांगा आदले राती म्हणजे 20 म्हणजे 19 कडेन राती तिगय एकठांय आयले आनी थंय सोरोबीत पिले आनी सोरोबीत पिला उपरांत तो तायट जालो ह्यो कोण अबनेजर आनी ह्या दोगांयनी जो जुनेल हो ताचो सक्को भाव आनी सतीश कुल्लो थंयसलो एक शेजारी हांच्यांनी एका भितून मारून उडयले न्हंयन उडयल्ल्याचें स्पश्ट जालें. आनी ताच्या उपरांत पेडणे पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या मुखेलपणा सकयल हांच्यांनी सगळी आनी बाकीची चवकशी केली आनी ह्या दोगांयक अरेस्ट केले आनी बॉडी हातून घेतले आमच्या गोंय वैजकी कॉलेजीन धाडल्या. ते रिपोर्ट येवपाचो आनी सगळ्या ह्या दोनूय जे आहात जे दुबावीत आरोपी आहात तांणी मान्य केला आमी ताचो खून केलो म्हणून. गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारान भाजपा सत्तेर आसा. आमी क्रिस्तांव समाजाक सहकार्य दिवना असो आरोप हांव करूंक शकना अशें उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले. तांच्या समाजाचे लोक भलायकी आनी शिक्षणांत व्हडलें काम करतात.
आमच्या कामाची पळोवपाक लेगीत बरी म्हायती आसा असो दावोय प्रधानमंत्र्यान केलो. एशिया नेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यान ही म्हायती दिल्या. अब देखिए गोवा में कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है. आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही है. और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूं. हमारे प्रयत्न और ज़्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं. अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन साथी हैं. क्रिश्चियन लीडर्स, बिशप्स शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जुलना होता है. मेरे यहाँ क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूँ. एलडीएफ यूडीएफ के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए. वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में है और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूँ, हम उसकी चिंता करने. अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरी डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके. अब उसका स्वागत करते हैं लोग और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने की संभावना है. अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है. अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, तो बड़ी लंबी चर्चा हुई और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारियाँ थी, काफ़ी विषयों पर का, और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. नाही, गोमंतकान पयलींच्या काळान म्हणजे सादारण 90च्या काळान जो एक ठसो आपल्याला गोंयांक उमटयलो, कितलेशे इश्यूज तांणी त्या वेळार हातार घेतले. त्या खातीर गोमंतकाची एक जे नावलौकीक जें जालें गोंयांक, म्हणजे इंग्लिशांक नवीन टायम्स आनीक मराठीक